नमस्कार, पोया प्रायम खबरो। 3 दिसा भितर जायका केशीची प्राथमिक चौकशी पुराय, सीबीआयचो विचार मागीर म्हणटा मुख्यमंत्री। बीजेपी आमदार मागतात काँग्रेस सरकाराच्यो भ्रष्टाचाराच्यो केशी तडीक लायात। जायका केशीत मंत्र्यांनी लाच घेतल्या म्हण पर्रीकार आनी अमेरिकेन पुरावे दाखोवचे। तो मेरेन हवेत आरोप नाकात, कसलेय चौकशेक तयार। दिगंबर उलयलो हेडोनात। गोयभर पावसाचो नेट, 24 वरांत 3 इंच पावस। लोकजीण विस्कळीत, घरा गाडयांचेर पडली झाडां। म्हापशा पणजे मळ्यात बुडले। आता मेरेन 55 इंच, फुडले 3-4 दीस अशेच। गोयात सरकार चलयता चर्च, कम्युनल फोर्स वाडला। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे कम्युनल फोर्साक आव्हान। इंग्लिश मुळावे शाळांचे अनुदान बंद करचे म्हूण मागणी। म्हापशा बँक ऑफ इंडिया लुटीच्या फाटभुंयेर पुलिसांच्या बँकांक सुरक्षेचे उपाय खर करपाची शिटकावणी। 9 जाणांचे टोळयेक सोदपाक गोय पुलीस घेतात तामिळनाडूच्या पुलिसांची मजत। आणि सगळ्या तालुक्यांनी खेळाचेर लक्ष दिवंक एसएजीच्या कोचांची 4 झोनांनी विभागणी। फाटल्या 11 वर्सांचे जीवबा दादा पुरस्कार दिवपाचो सरकाराचो निर्णय। खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री पार्सेकारान बर्जर जायका लाच प्रकरणात प्राथमिक तपासाचो रिपोर्ट मागला। तपास फुडले 3 दिसां भितर जातलो म्हण तो सांगता। रिपोर्ट आयल्या उपरांत केस सीबीआय कडेन दिवपाचेर खंय विचार जातलो। लाच प्रकरणाची चौकशी बोगोबोग तडीक लावची म्हण उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस उलयला। सोमार सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या अधिवेशनाची स्ट्रॅटेजी थारावंक बीजेपीन आमदारांची शुक्रारा बसका आपयल्ली। काँग्रेस सरकाराच्या काळांतल्यो भ्रष्टाचाराच्यो केशी बेगीन तडीक लावच्यो म्हण बसकेत विशय आयलो। All are of the opinion कि the culprits should be identified and booked as early as possible. आणि ताच्या खातीर सीबीआयक दिवंक जाय जाल्यार सीबीआयक दिवप। हांव 1-2 दिसान म्हाका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 2-3 दिसान मेळोंक जाय। मागीर सीबीआय दितले। हय हय, थँक्यू। आता मागणी जाली सगळ्यांची कितें म्हणून की जाता तितके वेगळे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करचे म्हणून। लुईस बर्जराचे मोपा जयका सगळे कितें आहा पळय पण हँड ओवर टू सीबीआय प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी जावपा जाय जाता इतले बेगीन करचे। प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी सेम इज इनिशिएटिंग व्हेरी सून इट विल गेट अ रिपोर्ट देन इट विल गो टू द सीबीआय। काँग्रेसच्या काळात पळय जे अशें करप्शन जालां सगळें आतां भायर सरपाक लागलां, तर सरकारान गंभीर दखल घेवची, इन्क्वायरी करची आणि योग्य ती कारवाई करची सगळ्यांनी। बीजेपी आमदारांची बसका शुक्रारा 4 मेरेन चल्ली। बर्जर जायका केस सीबीआयक दिवची आणि दोषींचेर कारवाय करची म्हूण बीजेपीच्या आमदारांनी बसकेक विशय काडलो। कळंगूटचे आमदार मायकल लोबोन लायटीच्या बिलांचे वाडयल्ले 14% दर फाटी घेवचे म्हूण विशय काडलो। It is quite difficult for a normal person to pay this bill, and on behalf of all the Goans, I have told the Chief Minister. So Chief Minister immediately told the Power Minister to call the Chief Electrical Engineer. So Mr. Nigale came over here and explained to us. So we have told him we are not ready to listen to you. Whatever the recommendation the Commission has given is for the government to accept or no. So I have told him to roll back the prices. And all the MLAs who are here, including the ministers, were there for that meeting. And they have to bring it back. This is not this thing, it is a demand. Mr. Nigale has said that minister has asked the commission to roll back this price. He's already made a letter to the commission. इतले मजगती दिगंबर कामतीच्या सरकाराच्या काळात जायका बर्जर प्रकरणात घुसपल्ल्यांचेर सरकारान एक्शन घेवची म्हूण मडगांव बीजेपी मंडळ शुक्रारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी, व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी आनी नवाज शेख। लुईस बर्जर लाच प्रकरणात काँग्रेस सरकारातले मंत्री घुसपल्यात म्हण रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराक पुरावे दाखोवचे। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन पर्रीकाराक चॅलेंज दिल्या। तो प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयलो। बर्जर जायका डिलांत गोयचे मंत्री घुसपल्यात हे सिद्ध करपी डॉक्युमेंट अमेरिकेन दिवचे।
तो मेरेन ह्या प्रकरणात कोणेच हवेत बेजबाबदार वक्तव्यां करची न्हय म्हणूय दिगंबर उलयलो. दिगंबर म्हणटा ह्या प्रकरणाचो ताच्या विधानसभेतल्या कामगिरीचेर कांयच फरक पडचो ना. आता सरकार म्हणटा की युनायटेड स्टेट्स इज रेडी टू शेअर द नेम्स. आय थिंक यू वेलकम इट. डेफिनेटली. म्हाका दिसता आज पळय कितें जाता, उठसूट उठटा, प्रत्येक जाण स्पेक्युलेशन करता. हाका बेस्ट उपाय म्हणजे इन्फॉर्मेशनच जे कोणा कडेन ना सध्या तें इन्फॉर्मेशन हाडप आनी मागीर चवकशी करा न्ही. डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट सेज दॅट 2 मिनिस्टर्स आर इन्वॉल्वड आनी डील खंय जाली तें सुद्दां खबर आसा. ताका जर खबर आसा अशें म्हजें म्हणणें, कोणाकय खबर आसा जाल्यार दे शूड डिपोज बिफोर द ऑथॉरिटीज. खबराक तुमी घेतलो ना जाल्यार तुमकां बाकीच्या तुमच्या मिनिस्टरा विशीं कॉन्फिडन्स आशिल्लो की बाबा खरें आपल्या बाकीच्या मिनिस्टरांनी घेतलो ना म्हणून. पळय, जस्ट बिकॉज सम पीपल आर मेकिंग स्टेटमेंट इन US कोर्ट, you expect me to cast aspersion on my ministers, which I will not do. जावन न्ही इन्क्वायरी आनी तातूंतल्यान ट्रूथ येवन न्ही कोणें घेतलें कितें घेतलें जाल्यार कळटलें न्ही. असेंब्लीचें सेशन आसा. असेंब्लीच्या सेशना भितर एज अ ओपोजिशन तुमकां दिसता की तुमी इफेक्टीव जावपाक शकतले? म्हाका प्रॉब्लेम काय ना इफेक्टीव जावपाक. कित्याक हांव डिस्टर्ब जालो दिसता तुका. जो इंटरव्यू हांवें कांय दिसा पयलीं तुका दिल्लो आज हांव तुका दिता. हातूंत भितर कितें फरक दिसता? यू आर सेम म्हणटा तुका हांव. म्हणजे कितें आसता, आय हॅव फेस वर्स्ट क्रायसीस दॅन दीस. दीस इज नथींग. गोंयभर पावसान नेट धरला. आतां मेरेन 55 इंचां म्हऱ्यान पावस पडला. 24 वरांत 3 इंच पावस पडला. फुडले 4 दीस घोग्यांनी पावस पडटलो म्हण वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या. मडगांवां उटंगाराच्या पावसांत रस्त्यार झाड पडले. एक गाडी काबार जाल्या. गाडयेंतल्या 3गांक मातसो मार लागलो. रायबंद्रा, कदंबा आनी प्रायव्हेट बसीचो एक्सिडेंट जालो. म्हापशां, पणजे मळ्यांत उदक तुमिल्ल्यान बुडले. कितल्याशाच वाठारांनी झाडां पडल्यात. दाट आनी सेगीत पावसान लोकजीण विस्कळीत जाल्या. फाटले 2 म्हयने जाले वत पावस आपालिपा चलतालो. फाटल्या 2 दिसांत पावस आषाढांतलो कसो पडपाक लागला. 24 वरांत 3 इंचां वयर पावस पडला. शुक्रारा पावसान चडूच नेट धरलो. अंदू गोंयान 1 जून ते 24 जुलय मेरेन पावसाची तूट 26% पावल्या. सरासरी 55 इंचां म्हऱ्यान पावला. सादारण येन्ना म्हणल्यार गोंयान 71 इंच पावस जातालो. उत्तर गोंयान 22 जाल्यार दक्षिण गोंयान पावसाची तूट 30%. फाटल्या 2 दिसांत मान्सून परत सक्रिय जाला. फुडले 4-5 दीस गोंयान बरो उटंगाराचो पावस पडूं येता म्हूण हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. गोंयभर सकाळसावन पावसान बरोच नेट धरला. नित्याची जीण विस्कळीत जाल्या. मडगांवांय बरोच पावस पडला. शुक्रारा सकाळी मोती दोंगर ते बड्डेच्या रस्त्यार मोठे झाड रस्त्यार पडले. चालीर आशिल्ली गाडी काबार जाली. गाडयेन 2 भुरग्यां सयत 3 जाणां आशिल्लीं. तांकां मातसो मार लागला. It is become completely weak, and as such, the fire brigade refused. Mr. Arthur, the president of the municipality, said he would do something, but he has not done anything. Now the only Mamladar, John, had come here, and he had given orders, but the fire brigade refused to accept his orders. Now this is a calamity. 3 people were inside the car, 1 boy and 2 girls, who are incidentally my neighbors. I took them out, and their lives have been saved miraculously. My request is to cut these trees which have become weak and they will fall and kill people. My request is to do something. Prevention is better than cure. रायबंद्रा, कदंबा आनी प्रायव्हेट बसीचो एक्सिडंट जालो. कदंबाच्या ड्रायव्हराक मातसो मार लागला. पॅसेंजर बऱ्यान सुटले. मोठो पावस पडिल्ल्यान पणजेंतल्या कितल्याशाच वाठारांनी उदक तुंबला. मळ्यान रस्तो कमी आनी उदक चड. उदक घरांनी पावत आयलें. ट्रॅफिक जाम जाल्लो. म्हापशाय तीच गत. म्हापशा बाजारान उदक भरलें. वयसून उदक बाजारांत सगळें उदकाक वाट ना, कांय ना कितें करूया. आमकां एक दीस काडचे पडटा हांगासर. पूरा दिन आज ये पूरा बारिश आया, इतना पूरा पानी ऊपर चढ़ गया और दुकान में पानी भर गया, पूरा माल खराब होता है. हर साल यही होता है, ऊपर पानी रहता है और लोग भी आता है तो उनको बहुत तकलीफ होता है. कहीं खड्डा है, कहीं मोठो उदक वयपाचें हे चान्सूच ना हांगासर. वयर येयला, फुटपाथें उदक येयला वयर सगळें, आनी हे कांयच करिना मुन्सिपालिटी हांगा सगळें. मात इतले जावनय गोंयान पावसाची तूट अजून मेरेन 26% पावल्या. वर्सुकी सरासरी प्रमाण पावस 70 इंचाक तेंकपाचो. काणकोणा चावडी ते पाटणे रस्त्यार मदीं झाड कोसळ्ळें. ताका लागून ट्रॅफिक सुमार अर्दवर जाम जालो.
सांखळे सेंट जॉन हायस्कुला लागसार शुक्रारा एका घराचेर कंपाऊंड वॉलाची वणत कोसळ्ळी. घराचेंय लुकसाण जाला, मात कोणाकूच कितेंय जाल्ल्याची खबर ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.